म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फुकट्या देण्या पासत तो आमकां सगळें शिकयता. जेन्ना आमी उबी रावता तेन्ना आमकां कळना कितें, तेन्ना पवित्र आत्मोच आमकां आमच्या तोंडांसून उतरां घालता. कित्याक तो एक आमचो शिकोवणदार. ताका तुवें आमच्या जिवितान एक शिकोवपाक धाडलेलो आसा, हेल्प करपाक. ताका जायते काम आसा. त्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी पवित्र आत्म्या एक क्लासीचो आनी जी कोण येवपाची आसा तेंचोय तूं कंट्रोल करताय आनी हें शिकोवप आमकां सादें आनी सोंपें आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच कॉयेकीनी आमकां तुवें देवता शिकयताय. म्हणून बापा आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमेन. हालेलुया. 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 खुशी आसा सगळीं. ब्लेस, आशिर्वादान भरलेली. ब्लेस, हायली फेवर्ड बाय गॉड. आमी देवाच्या फावरान भरलेली मनशां न्हू. आमी वेता थंय देवाचो फावर आमच्या थंय वयता आनी देवाचो फावर तर आसा आमच्या जिवितान. कसली कामां जी जायनासलीं ती कामां जाता. पूण आमी तो फावर आमच्या तोंडांसून उलोवपाक जावो. उलोवंक जाय न्हू. आमचो देवाचो फावर आमचेर आसा. जेनेसीस 39. जोजफ जुजे कोण आसलो जुजेक? सोपणेकार न्हू. ताका सोपण पडलेलें म्हणून तो सोपणेकार जातालो. तो सोपण देवाचे येवजणे प्रमाणे आसलें. आनी जेन्ना आमी आमचें सोपण आमचें डिजायर कितें आसता न्हू तें केन्ना आमी शेअर करता न्हू तेन्ना देंवचार हाड येता. ताका नाका न्हू. आतां जोजफाक सोपण ल्हानपणार पडलेलें. तेणी आपल्या भावाक शेअर केलें. कितें जालें ताका? भावाक देंवचारान यूज केलो न्हू. तशेंच आमचें एक एक आमकां विजन आसता. देव आमकां एक एक सोपण दिता. तें आमी सोपण गुपीत देवा मोगे आनी तुज्या मोगे मदें आसूंक जाय चडशें. तेन्ना आमचें कंप्लीट जालें न्हू तेन्ना आमी तें देवाक वखाणी दिवपाक जाय. एक एक रिजनूय आसता देंवचार जेन्ना सोपण. कित्याक जाणा एक आमचो भाव आसलो. ताका देवान न्हू जायतीं अशें विजनां दितालो आनी तो विजनां सगळीं सांगतालो सोंगवे माजार. पूण देवचार आमकां म्हणजे ते देवचाराक नाका न्हू जें कितें तेणी हें करून दवरलां. तेजें एक सोपण अशें आसलें. तेजें विजन आसलें एक. एका म्हणटा जाग्याचेर आपूण कोणाक भुरगीं ना न्हू ते भुरगे एक्सपेक्ट करता न्हू तांकां आपूण त्या जाग्याचेर हाडून देवाच्या उतर दितलो आनी तांकां प्रेग्नेट करून घरा धाडटलो देवाच्या उतराचेर. आनी देवचारान ताका मदींच तेजें लायफ तें ड्रीम तशेंच उरलें. तेजें हें विजन तेजें सदूच उरलें. कित्याक हें विजन देवचारानूच सगळीं ही ताका तो जाणा न्हू एक कोण येतलो आनी आपणाचो नाश करतलो म्हूण परतो. ताका लागून तेणी कुशव्यांक हें केलेलो आसा, एटॅक केलेलें आसा. ताका लागून आमी झगडोन आमचो रायट घेवपाक जावो. समजता? जोण एकल्यांनी आमी उठोवंक जाय न्हिदेनसून आनी आमचो रायट देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवन घेवपाक जावो. आमी उलोवन घेता. एकदां एकदां आमी एक उलयता दुसरें उलयना. आमचें कंप्लीट जायना. आमी उलयता पूण आमचें कंप्लीट जायना. आमी आयज पळोवया इजाकेल 37 आमकां जिवितान आमच्या कितें सांगता काय आमकां. सगळीं जाणां हाडां कडेन चुकलेल्या हाडां कडेन उलोवपाक जाय म्हणटा टॉपिकूच आसा न्हू. इजाकेल 37 आनी आमकां देव कित्याक सांगता काय देवाक जायना आमच्या जिवितान उलोवन आमच्या जिवितान घडोवन हाडूंक जाता. पूण देव कित्याक उलयना? कित्याक उलयना? आमची परिक्षा पळयना तो. तेणी आमकां ही प्रितीम मनशाक देणें दिला न्हू. मनशाक देणें दिला हें आहा. हे मनशानूच ह्या प्रिथिवीचेर रूल करूंक जाय. आमी शिकल्या हें पयलीं. जेनेसीस 1:26 म्हणटा आमी ह्या मनशानूच ह्या प्रिथिवीचेर रूल
म्हणजे डॉमिनियन राज करूंक जाय. ताका लागून देव आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत कांयच करूं शकना. देवचे देणे स्वर्गार, देव स्वर्गार सगळें करूं शकता. देव ह्या संवसारांत कांय करूं शकना, पूण देव आमकां आपणाची उतरां बरयलेलीं आसा ती दिवन आमकां जाय तें घेवपाक हेल्प करता. पूण आमी उलोवपाचें काम आमी करपाक जाय. 37 1 2 पेऱ्यान वाचया. कोण वाचता? एक एक लायन वाचया आमी. हालेलुया. हालेलुया. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो सर्वेस्वराचो हात मोचेर देंवलो आनी सर्वेस्परान म्हाका आपल्या आत्म्यान उबारून व्हेलो. कितें केलें? सर्वेस्वराचो हात म्हणटा आपणाचेर देंवलो आनी सर्वेस्वरान आपणाक उबारून येलो. आनी एका फालक्या मदें हाडांनी भरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. खंय व्हरोन दवरलो तेका? पवित्र आत्म्यान फालक्या मदें सुकलेल्या हाडां कडेन व्हरोन तेका दवरलो. हालेलुया. कितें म्हणटा तो? पवित्र आत्म्यान भरलो आनी पवित्र आत्म्याचो हात आसलो आनी तेणी व्हरोन तेका एका फालक्या मदें सुकलेल्या हाडां मदें दवरलो. आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या काय ब्रदर? मागीर आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या. पवित्र आत्मा आसा आमचे. अभिषेक केला आमकां देवान. तो अभिषेक कोणाक तर तो देवान जो अभिषेक केला आमकां, जो पवित्र आत्मा आमकां दिला, तो कोणाक? आमकांच दिला काय दुसऱ्यांक आमी दिवपाक जावो अभिषेक असो शेअर करपाक जावो? आमी कोत्ता काय? जेजून कितें केलो? जेन्ना जेजू कळ्ळें आपणाची सुवात. लूक 4:17 आमी मागीर हांगा येवया. लूक 4:17 जेजू म्हणटा इज्रायलाचो कळो आपणाक मेवलो आनी आपणाची सुवात जे कितें बरयलेलें आसलें इज्रायलान, इज्रायल आयजाया 61 चेर आहा तें, आनी तो म्हणटा आपणाक सुवात आपणाची गावली. लूक 4:17 आनी 18 कितें म्हणटा? सर्वेस्वराचो आत्मो मोचेर आसा. देवान म्हाका अभिषेक केला. देवान आमकां कित्याक अभिषेक केला? हो कित्याक आमकां पवित्र आत्मो दिला? आमकां अभिषेक केला देवान. दुसरी लायन म्हणटा गरीबांक बरी खबर दिवपाक. गरीब कोण? जेवण खाणना ती न्हू. कित्याक आमी जेवण खाणना तांकां म्हणिना गरीब बायबल? कित्याक? देवान ऑलरेडी मनशाक रोजच्या पयलीं सगळे गिरेस्तकायेन भरलेले आसा म्हणून देव मनशाक गरीब म्हणिना. जे कोण जेवण ना तांकां गरीब म्हणना. कित्याक देवान ऑलरेडी दिलेलें आसा. आमी घेवंक ना. आमी घेवंक ना तें न्हू. कित्याक आमी उलोवंक ना. आनी गरीब म्हणजे कोण? ज्या मनशाक देवाच्या उतराची वळख ना तो मनीस गरीब. मॅथ्यू 5 म्हणटा न्हू, गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचे राज तेंचे. पूण आमी श्रीमंत काय? आत्म्यान कोण श्रीमंत? आत्म्यान श्रीमंत? आमी श्रीमंत जावंकूच शकना. कित्याक आमकां देवाच्या उतराची तितली समजणी मेळोंकूच ना अजुनी. कोणीच म्हणूं शकना हांव श्रीमंत आत्म्यान. आमी सदांच आत्म्यान गरीब आसूंक जाय. भुकूंक जाय कोणाक? देवाच्या उतराक. आमकां सदांच तान भूक आसूंक जाय. कसली? आमकां कसली तान भूक लागता? सो आमी तयार आसा गरीबांक बरी खबर दिवपाक. गरीबांक हे देवाचें उतर तुका जें मेवला, तुका जो अभिषेक केला देवान, तो दुसऱ्यांक आमी दिवपाक जावो. तांकां गरीब म्हणटा. ती देवाच्या उतरान ना तांकां देव गरीब म्हणटा. देवाचें उतर ती समजोंक ना, तांकां अंडरस्टँड जावंक ना. थोडी म्हणटा की हांव गरीब, हांव सारकी श्रीमंत, हांव देवाचें उतर A to Z जाणा. हें सारकें?
देव म्हणटा कितें गरीब ती काळजान सुभागी तेंचे सर्गीचे राज. आमी सदांच आमच्या काळजांसून आमच्या आत्म्यान गरीब आसूंक जाय. आमकां देवाचें उतर आनीक जाय. देवाच्या उतराचें आमकां ताळ लावंक जाय परत खंय तरी आमकां हें देवाचें उतर मेळटलें. बायबलान युट्यूबार घरा कडेन आमी धावपाक जाय हे देवाच्या उतराक. आनी देवाच्या उतराची आमची जोडी घेता तितली आमी तितली रीच जायना, सगळी गिरेस्तकायेन बरो ना. कित्याक आमकां हें देवाचें उतर सदांच दुसरें एक्सप्लेनेशन मेळटा. आमी केन्ना आमी कसले प्लेसीर पावता, एका गांवांत पावता आमी आनी तें आमकां लायक जायना, आवडना न्हू. हांव हांगा कित्याक येयली, हो मनीस म्हाज्या जिवितान कित्याक येयलो म्हणिना आमी, म्हणिना. आतां इजाकेलाक आतां सुकलेल्या हाडां कडेन येयलो देवान. तो म्हणटलो मनान म्हाका न्ही ह्या सुकलेल्या हाडां कडेन कित्याक वास मारता आनी म्हाका हाडला. आमी म्हणटा न्हू एकदां आमकांय देव कित्याक व्हरता, अभिशेक जो आसा आमकां आनी तो आमकां पवित्र आत्मो त्या मनशा कडेन त्या गांवांनी व्हरता. कित्याक हें एनॉयटींग, हें जे अभिशेक आसा तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक जावो. आतां इजाकेलाक देवान कित्याक केलो त्या हाडां कडेन पळोवया आमी, फुडें वचया. तांचे मदल्यान सगळ्याक ताणें म्हाका भोंवयलो. आनी तेंचे मदीं तीं हाडां खूब आसलीं थंयसर, फाटल्या मदीं खूब हाडां आसलीं. कितले तरी मनीस थंय तयार जाता. फौज कशी, फौज म्हणजे एक फौज म्हणजे कितें, खूब लोक न्हू. मिलिटरीची फौज पयली आमी ती दोगूच आसता मिलिटरी फौज म्हणटा, मिलिटरीची फौज येयली तशें ती थंय खूब फौज म्हणजे तेंची खूब हाडां आसलीं. त्या सगळ्या हाडां मदीं देवान ताका भोंवडयलो. तो म्हणटलो आसलो न्हू, ह्यो आनी कित्याक म्हाका हाडांनी भोंवडटा या. आमी जाणा न्हू त्या हाडांचो वालोर, हालाक वालोर आहा सुकलेल्या, वालोर आहा सुकलेल्या वाडांक वालोर आहा ते पळयलेली ना न्हू. आमच्या मतीन म्हणटलो तो म्हणटलो वय सुकलेल्या हाडां कडेन म्हाका कित्याक हाडला. पूण देव जाणा कितें येवजण आहा त्या हाडांची. त्या हाडांक कितें करूंक जाय तें देवाक खबर आसा. ताका खबर नासली इजाकेला. तो फुडें देव ताका विचारता. त्या फालक्याच्या जमनीर खूब हाडां आसलीं. त्या फालक्याच्या जमनीक खूब हाडां आसलीं आनी ती सारकी सुकलोली. आनी ती सारकी सुकलेली. देवान म्हाका म्हळें, देवान इजाकेलाक म्हणजे आमकांय देव म्हणटा केन्ना कसल्या सिट्युएशना कडेन व्हरता. आनी मनशाच्या पुता ही हाडां ह्या हाडांक जिवी जावंक शकतात काय, जिवी जावंक शकता काय. ही हाडां सुकलेली हाडां सारकी काय वॅल्यूड आसलेली ती जिवीत जावंक शकता काय म्हणून देव ताका विचारता. मनशाच्या पुताक म्हणजे मनशाच्या पुताक विचारता. कित्याक देवाक खबर ना ती हाडांक जीव येतलो म्हणून. आमचे विचार कितें आसा मनशा कडेन विचार आमी जाणा न्हू तें इम्पॉसिबल, ती जिवी जावंक शकना सुकलेली. आमकां खबर आसा पूण देवाक खबर आसा ही हाडां जिवी जातली म्हणून. देवाक खबर आसा आमच्या प्रॉब्लमान आन्सर आसा म्हणून. पूण एकदां आमकां दिसना न्हू, दिसता आमकां आमच्या प्रॉब्लमाक आन्सर जातलें खंय. आमच्या हितून जर पळयत जाल्यार दिसना, पूण देवाच्या उतरान दीस जाल्यार आमकां पळयता न्हू आमी, आमकां कळटा. आतां मनशाच्या पुताक तो विचारता. आतां मनीस कितें सांगता पळोवया. ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता ही हाडां जिवी जावंक शकता काय. हांवें म्हळें, तें तूं जाणय सर्वेस्परा देवा. कितें म्हटलें मनशाच्या पुतान, तूं जाणाय, तुका खबर आसा ह्या हाडांक जीव येतलो हे काय कितें तें तुकाच खबर आसा, आपणाक खबर ना म्हणटा. आमी आतां म्हणूं येता आमच्या प्रॉब्लमांक आसलें जाल्यार आमकां खबर ना कितें जातलें म्हणूं येता आमी. आमकां सगळें बरोवन दवरलेलें आसा न्हू आतां. आमकां सगळी पावर एंड ऑथॉरिटी दिलेली आसा. आमकां सगळ्यांक मनशाक आमकां बरोवन दवरलेलें आहा. न्यू टेस्टिमेंटान आमी आसा आनी आमकां जेजून सगळें आपणाचें जेजून जें कितें केलें संवसारान तें आमकां करपाक जेजून हें केलेलें आसा न्हू, अभिशेक केलेलो आसा न्हू. सो आमी म्हणूं येता ह्या प्रॉब्लमाचो आन्सर म्हाजेशी ना म्हणूं येता आमी. आमकां खबर आसा न्हू एका सिट्युएशनाक. आतां एक डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो, सिरियस रिपोर्ट दिलो. म्हाज्यान म्हणूं येता म्हाका खबर ना हें कितें जातलें दुयेंस. म्हाज्यान म्हणूं येता सिरियस रिपोर्ट
आमकां ऑलरेडी तेजो आन्सर बरोवन दवरलेलो आसा न्हू. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायनी आमी बरी जाल्या म्हणून आमी आतां ते इजागेला भशेन आमी म्हणूं येता देवा तुका खबर आसा म्हणूं येता आमी. न्यू टेस्टमेंट नासलेल्या मनशांनी म्हणूं येता एक रिपोर्ट दिलो सिरियस जाल्यार म्हणूं येता देवा तुकाच खबर आसा म्हणूं येता. देव म्हणटा आपणी ऑलरेडी तुका बरोवन दवरलेलो आसा तूं उलय आनी घे. जेजूच्या गायनी हांव बरी जाली. जाता न्हू. एका भावाक 8 आसले खंय एका प्रेयर सर्विसीक केल्लो. दोतोरान ताका सांगलो सिरियस रिपोर्ट दिलो आनी तुजें ऑपरेशन आसा म्हणून. आनी तो सांगलो तशें. तो एकलो बाजार आसलो तरी म्हटलें कांय ना तुका जा. कित्याक जेजू म्हणटा म्हज्या गायन तूं बरो जालोलो आसा. 1 Peter 2:24 सो खुर्साचेर तेणी तेन्ना ते एक हेरो मारता तुज्या काळजाचेर ती दुखीन तुजी दूख त्या काळजाचेर तेणी आपणाची घेतलेली आसा तुजी ऑलरेडी आपल्याच्या काळजार. तुका ऑलरेडी सुटका मेळ्ळ्या तेज्या गायनी तूं बरो जाला. इतलेंच ताका सांगलें. पूण तेणी तें मानून घेतलें. तो उलोवपाक लागलो. जेन्ना ऑपरेशनाची डेट आसली सगळें ऑपरेशन तयार जाल्लें. तांकां जेन्ना ऑपरेशनाक ताका भितर येयलो ताका खंय ब्लॉकूच मेळना. डॉक्टरांक ते ब्लॉक दिसताले रिपोर्टाचेर आसले एक्सरेचेर आसले सगळे ताका दिसताले. पूण जेन्ना ऑपरेशनाक भितर सोदताना ताका हें करताना डॉक्टर जेन्ना सोदताले ब्लॉकूच मेळना. कित्याक तेणी उलयलें न्हू. तेणी कितें सोत मारलें न्हू. तेणी म्हणूंक ना देवा तुका जाय तें कर आतां म्हाजे कडेन कांय जायना. तांकां कळ्ळें रायट कितें उलोवंक जाय तें. आतां इजाकेलाकूय देव सांगता कितें उलोवंक जाय तीं उतरां आपल्या तोंडान घालता तेंच्या. सर्वेस्परा देवान म्हाका म्हळें. सर्वेस्वरान देवान म्हाका म्हटलें इजाकेलाक म्हटलें मनशाच्या पुताक संदेश दिवन तांकां सांग. ह्या हाडांचेर हे सुकलेल्या हाडाचेर संदेश दिवन तांकां सांग म्हूण सांगलें. सुकलेल्या हाडांनो सुकलेल्या हाडांनो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्वराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक सर्वेस्पर देव ह्या हाडांक सर्वेस्वर देव अशें सांगता. अशें सांगता हांव श्वास तुमचे भितर हांव श्वास तुमच्या भितर सोरोसो करतलो सोरोसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवीत जातले. आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यान. तुमचे भितर हांव शिरोंतरां घालतलो. हांव शिरोंतना घालतलो. तुमचें मांस वाडोवचें करतलो. तुमचें मांस वाडोवचें करतलो. तुमकां कात येशी करतलो. आनी तुमकां कात येवची करतलो. आनी तुमकां स्वास दितलो. आनी तुमकां स्वास दितलो. स्वास दितलो म्हणटा पूण. आनी तुमी नव्यान जिवीत जातले. आनी तुमी नव्यान जिवी जातल्यान त्या हाडां कडेन आतां हे उलय म्हणटा देव संदेश दिता देव. आमकां न्यू टेस्टमेंटान देव आमचेशी उलयता काय आमकां बरोवन दवरलेलो आसा एक एक संदेश. ओल्ड टेस्टमेंटान देव मनशाची उलयतालो कितें उलोवंक जाय पळय तो देव उलयतालो त्याच टायमाचेर. आमचे कडेन देव सदांच उलयता न्हू तेज्या उतरांसून. एक एक टायम आसा आमी केन्नाय बायबल वाच केन्ना आमी टिचींग तेच्यानसून आमचे कडेन देव उलयता न्हू. उलयना आमचेशी. आतां आमचे कडेन डेली उलयता देव कितें उलोवंक जाय तें. पयलीं कितें जातालें तांकां देव तांकां सांगतालो उलय उलय. आतां इजाकेलाक सांगता तो मनशाच्या पुता तुका खबर ना न्हू तूं उलय ह्या हाडांची आनी पळय ती हाडां जिवी जातली. जसो तूं संदेश दिताय तेन्नाच ती हाडांक जीव येतलो. जसो जसो संदेश दिता तसो तसो ताका जीव येतालो. फुडें उलोवया फुडें वाचया. आनी हांव सर्वेस्पर हांव तुमकां गोवन येतलें. आनी हांव तुमकां हांव सर्वेस्पर म्हणून गळोन येतलें. फुडें मनशाच्या जेन्ना इजाकेल उलयता केल्ली आज्ञा प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. तो म्हणटा म्हाका मनशाचो पूत म्हणटा म्हाका जे देवान ताका सांगलेलें न्हू संदेश दी म्हणून तेणी एक्शन केली. आतां संदेश दिवपाक सुरवात केली. हांव संदेश दितना हांव तुमकां संदेश दितानाच बोबाड जाली. बोबाट जाली. कसली बोबाट जाली हाडांची.
कडकड जालो हाडांचो खडखड जालो आनी हाडां जाग्यार जोडून आयली आड्यार जागा जोडून येयली. पळय कितें जातालो तो आवाज कित्याक येतालो जाणा, जेन्ना मनशाच्या पोटान देवाचें उतर उलोवपाक सुरवात केली न्हू, ती हाडां खूब आसली न्हू. एकी कडेन पांय आसलो एका मनशाचो, एकी कडेन हात आसलो एका मनशाचो, तकली आसली. तो कसो आतां सगळ्याच्या जाग्यार येवच्या खातीर हालची पडली न्हू हाडां. आवाज कसलो तो, ती जाग्यार येताली. एक हात एक पांय कुडीक ते जल्मोंक अशें जाग्यार येताले ज्या जाग्याचेर ती खंय खंय आसली, खूब आसली न्हू हाडां. आमी पयलीं खूब फौज हाडांचो फौज आसलो म्हणटालो देव बायबलान बरयलें. आनी ती हाडां एक 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 सुवातेर आसली ती येवपाक आनी जॉयन जाताली. तशेंच आमच्या जिवितान जेन्ना आमचे प्रॉब्लम आसा, आमी जेन्ना उलयता तसोच आवाज येता खंय खंय आसलेले न्हू, ते आमच्या जाग्यार येता, आमच्या जिवितान येता, आमच्या लायफान येता. एक एक कितें आमी उलयता न्हू तें घडोवन येवपाक हो आवाज येयलो. एक एक जेन्ना उलयलें न्हू तेन्नाच तो खडखडीत आवाज येयलो. तेन्ना देव ताका सांगतना येयला ना न्हू, देव ताका सांगतालो ह्या हाडांचेर हांव मांस येवचो करतलो, ह्या हाडांचेर हांव शिरांतरां येवची करतलो, कात येवची करतलो, तूं उलय तें सांगता देव तांकां. तेन्ना सुद्दां न्हू आवाज येवंक ना. म्हणजे कितें, हे पृथ्वीचेर खरेंच मनशाक कितें उलयता न्हू तेंच आमच्या जिवितान घडटा. देवान जरी आमच्या जिवितान बरोवन दवरलेलें आसा तर तें आमी एक्शनीन घालिना, आमी उलयना, संदेश घेयना तो, जाल्यार आमच्या जिवितान आमच्या कांयच जावचें ना. देवान उलोवंक ना थंयसर. ती हाडां कडेन उलयनासलो देव, हाडां आसली थंयसर, पूण एक्शन घेतलेली हाडांनी जाग्यार येवपाक ना. कित्याक ह्या पृथ्वीचेर फक्त मनशाक पदवी आसा. आनी मनीस जें कितें उलयता, बरें उलोव जाल्यार वायट उलोव, तें घडोवन येतलेंच. देव ब्लेम ना हांगा, आमी देवाचेर घालपाक जायना. आमी आदीं म्हणटालीं देवाक दिसना, म्हटल्यार आमकां खबर नासली ही मनशाक पदवी दिलेली आसा. जें कितें मनीस हे पृथ्वीचेर उलयता तेंच घडटा म्हणून. कोणाक खबर आसली? आमी कितेंय उलयतालीं देवाक बसून, आमी कितें कितें उलयतालीं. देवाक दिसना म्हाजे प्रॉब्लम ना, उलयनासले आमी. देवाक करूंक जायना हें म्हाज्या जिवितान, पूण देवाक जाता. पूण देवान ऑलरेडी आमच्या जिवितान हें घातलेलें आसा. देवान आमकां सगळे पावर आनी ऑथॉरिटी हांगा पृथ्वीचेर दिलेली आसा. आनी तेणी वयल्यान आमकां कशें यूज करूंक जाय तें पासून बरोवन दवरलेलें आसा. जर आमी शिकत ना जाल्यार आमकां कशें कळटलें आमकां कितें बरोवन दवरलां तें कशें उलोवंक जाय तें कळटलें. आमी शिकोना जाल्यार ताका लागून आमकां देवाचें उतर हें शिकचें पडटा, भायर करचें पडटा, उडास धरुच्या. कितें ज्या प्रॉब्लमाचेर देव आमकां व्हरता. इजाकेला गेलो त्या हाडां कडेन, आतां आमकांय व्हरतलो खंय खंय, पूण आमकां ऑलरेडी ताणें बरोवन दवरलेलें आसा. जर आमी शिकल्यार त्या टायमाचेर हो पवित्र आत्मा आमकां उडास करतलो कितें उलोवंक जाय तें. पूण आमकां शिकचें पडटलें. पवित्र आत्मा आमकां उडास करता जें कितें आमी शिकलां पळय तेंच. जॉन 16:24 म्हणटा न्हू, पवित्र आत्मा हांव एक तुमकां शरारती मागतलो बापाशी आनी तुमकां एक तो शरारती दितलो. म्हणजे एक पवित्र आत्मा, आनी तो तुमचे थंय सदांकाल आसतलो आनी तो तुमकां तो तुमकां उडासा काडटलो जें कितें तुमी शिकलां तें. पूण आमकां शिकोवपाक जाय न्हू उडासा काडपाक. आतां आमकां खंयसरी येले, आतां हॉस्पिटलान व्हरोन उडास केलो पिडेस्ता कडेन, मागणें कर म्हणटा. आमकां जाणा जावंक जाय न्हू आमची पावर आनी ऑथॉरिटी. आमकां सगळ्यांक खबर आसूंक जाय न्हू आमकां कितें उलोवंक जाय तें. एक पिडेस्ताचेर व्हरोन दवरलो, आमकां खबर आसूंक जाय. मार्क 17:18 म्हणटा पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरें जातलें. आमकां ही बासावणी उडास येवंक जाय न्हू. जर आमी भावार्थान ती जर आमी भायर केल्या जाल्यार आमकां त्या टायमाचेर ती उडास येतलो न्हू. देव आमचेर उलयतलो न्हू. आमी पिडेस्ताचेर हात दवरल्यार पिडेस्त बरें जातलेंच. आमकां जर ती खबरूच ना बासावणी जाल्यार आमी तें उबी रावतले आनी थंयसर हें जातलें. आतां इजाकेलाक देवान सांगलें तेन्नाच इजाकेलान जेन्ना उलयलो फुडें आसा, इजाकेल तेन्ना संदेश दिवपाक लागलो, ती हाडां जाग्यार येवपाक लागली आपआपल्या जाग्यार. जेन्ना आमी उलयतली देवाच्यो बासावणी तेन्ना कितें कितें खंय खंय आसा
ते जाग्यार येतले, आमच्या जिवितान येतले. जेन्ना आमी हो संदेश देवान जो बरयलेलो आसा तो उलयतली तेन्ना, आनी आमकां खबर ना न्हू कितें उलोवंक जाय तें. ताका लागून आमकां देवान ऑलरेडी एक पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आनी देवाचें उतर बरोवन दवरलेलें आसा, हे भासावणे बरोवन दवरलेले आसा आमकां उलोवपाक. आमकां न्यू टेस्टिमेंटानूय सांगता देव. मार्क 11:23 कितें सांगता? आं उलय म्हणटा न्हू, थंयसरूय सांगता आमकां उलय त्या दोंगरा कडेन न्हू, दोंगरा कडेन तुज्या प्रॉब्लमा कडेन, ते सुकलेल्या हाडां कडेन उलय म्हणटा देव. उलय. आमकां न्यू टेस्टिमेंटानूय देव सांगता, मनशाकूच सांगता उलय म्हणून. थंय पासून देव सांगता आपणाक हे पृथ्वीचेर उलोवन तुमकां मेळचें ना काय. देव सांगता कित्याक आपण ऑलरेडी पृथ्वीन तुमकां एक देणें दिलेलें आसा, आमकां हें देणें आसा पृथ्वीचेर. सो हे देणें हे धरून आमकां देणें दिलेलें आसा, हेजेर देव रास करतलो. देव वरसून येवन देव आपणाचें स्थान, आपणाचें स्वर्गार आसा तें देवाचें, थंय देव आसा थंय. आनी हांगा मनशाक दिलेलें आसा सगळें रास करपाक. आनी तरी देव इतलो काकुस्तान, इतलो मोगाळ, तेणी इतलें आमकां दिवनूय तुमीच करा कितें तें अशें सांगूंक ना. तेणी आमकां पवित्र आत्मो हेल्पर दिलो. पयलीं तेणी जेजूक धाडलो मनशा भाशेन, आवयच्या कुशान येवंक ना मनशा भाशेन, तो देवाक जायनासलो, ताका वयरसून उडोवच्याक सकयल. देव कसो येयलो जेजू ह्या संवसाराचेर राज करतलो आसलो. देव कसो येयल्लो जाल्यार कित्याक हे मनशाक रूल दिला न्हू राज करपाक, हे मनशाक प्रितीम दिलेली आसा न्हू. समजता न्हू तुमी? आं कितें करूंक जाय तें आमी ह्या पृथ्वीचेर मनशानूच आमकांच उलोवन कितें जाय तें घेवपाक जाय. ताका लागून एक एग्जाम्पल आमकां इजाकेलाच्या हितूनसून देव दाखयता. तुमी जेन्ना उलयतले आनी तें कितें घडटा तें, आमी जेन्ना ही उतरां उलयतली देव सांगता आनी देवान बरयल्यान ती उतरां आमच्या जिवितान आमी यूज करतली, तेन्ना आमच्या जिवितान कितें घडटलें त्यो आमकां एक एग्जाम्पल दिलेलें आसा. समजता? कळटा न्हू सगळ्यांक? आमी उलोवंक जाय. मार्क 11:23 हितून न्यू टेस्टिमेंटान देव सांगता उलय तुज्या दोंगरा कडेन, उलय त्या सुकलेल्या हाडा कडेन, उलय तुज्या प्रॉब्लमा कडेन. दुबाव धरिनासतना. आमकां दुबाव आसा काय? दुबाव आसता न्हू. आनी दुबावान मागणी केल्ली जेम्स 1:6-7 म्हणटा तुमी चिंतूंक पासून जायना देवा कडसून तुमकां कितें मेळटलें म्हणून. ताका लागून तो सांगता दुबाव धरिनासतना मागणें कर, ते तुजें आयकतलोच, तो दोंगर वचोन दर्यान पडटलोच, पडोकूच जावो. हें देवाचें उतर सांगता. तेन्ना देवान उलयलें तेन्ना कांयच जावंक ना. पयल्यान तुमी इजाकेल्यान आमी वाचलें न्ही आतां, देवान उलयलो कांय जावंक ना, तें हाडां थंयसरूच आसलीं. जेन्ना तेणी एक्शन घेतली संदेश उलोवपाक, ती हाडां सगळो खडखड जालो, सगळी जाग्यार येयली. येयली न्हू. जेन्ना एक्शन घेतलें, जेन्ना आमी उलयतलीं, जेन्ना एक्शन घेतलें आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें जाग्यार येतलें. एकूच जाय देवाचें उतर, सोत. फुडें उलय, फुडें वाच. थँक्यू जिजस. म्हाका केल्ल्या आज्ञा प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. आनी हांव दितानाच बोबाड जाली, खोडखोड जालो, हाडां जोडून आयली. हांवें म्हटलें आनी ती हांवें पळयलें, ती चिरोनतनांनी भरलेली म्हाका दिश्टी पडली. तेंचेर मांस वाडटा तें दिश्टी पडलें आनी तांकां कात येता ती दिश्टी पडली. आनी तेंचे भितर सोस नासलो. देवान म्हाका म्हटलें स्वासाक संदेश दी, मनशाच्या पुता संदेश दी. स्वासाक सांग सर्वेस्वर देव अशें सांगता. चारूय वाटांनी यो
या मेलेल्यांचे स्वास सोड मेलेल्यांचे स्वास सोड तांकां जिवी जावं दी आणि ताका जिवी जावनी. ताणें केल्ले आज्ञा प्रमाणे हांवें संदेश दिलो हांवें संदेश दिलो श्वास आनी स्वास तांचे भितर तांचे भितर आयलो आनी नव्यान ती जिवंत जाली. जिवंत जाली. हालेलुया. केन्ना जिवंत जाली ती? ना, देव उलयतना जिवंत जाली काय मनीस उलयतना, मनीस तो संदेश देवान दिलोलो तो उलयतना ती जिवी जाली. ताका सारकें दिसली पडलें ते हाडां जाग्यार येना फुडें जेन्ना तेणें उलयलें. एक कात येवशी कात ती मांस येता तें पयलें, काट येता ती पयलीं, शिरो येता तें पयलें. जें कितें तेणी उलयलें न्हू तेंच त्या जिवितान तेच्या घडलें. पूण तेणी सारकें देवान सांगलेलें तें उलयलें न्हू. आमी एकदां कात येवशें कर मागीर स्टॉप जाता. फुडलीं येतली उलयलें जाल्यार शिरांतरां येतली उलयल्यार आमचें एकदां प्रॉब्लम अशें आसा केन्नाय आमकां उलय सांगलां म्हणून आमी एकूच मांस येवचें कर म्हणटा आनी ओगी रावता. मागीर दिसना म्हणटकूच देवान म्हाजें मागणेंच आयकूंक ना. पूण आमी जो सारको कंप्लीट संदेश देवान जो केलो तो कंप्लीट दिला काय संदेश त्या हाडांक. आमच्या प्रॉब्लमांक कंप्लीट तें देवाचें उतर उलयलां काय आमी अर्देच उलयलां आनी अर्देच पळयतले न्हू आमी. आतां तर ते मनशाच्या पुतान जर म्हटलेलें कात येवची कर, कातूच पळयतलो आसलो न्हू तो. फुडलें उलयलें जाल्यार उलोवंक ना जाल्यार ना. तेणी सगळें कंप्लीट उलयलो. ह्या हाडांचेर मांस येवचें करतलो. मांस येता ते पयले, चिरो येता त्यो पयल्यो, कात येता ते पयलीं. कित्याक तेणी उलयलें न्हू. तेणी सारको संदेश कंप्लीट दिलो म्हणून पयलो. आनी मागीर आमी म्हणटा जावूच ना कंप्लीट. परतूय देव आमकां सांगता परत उलय. आमचे तर प्रॉब्लमा कडेन आन्सर मेळना आमी परतें उलोवपाक जाय दुसरें कितें सेंटन्स. आतां तेणी दुसरें उलयलें न्हू कित्याक ताका मनीस तो कंप्लीट जावंक नासलो. तेच्या भितर ब्रीथ श्वासच नासले म्हणून न्हू. मागीर ताका देवान सांगलें मनशाच्या पुता परत उलय सांगलें न्हू. आमी एकदां म्हणटा आमी कितले बरा उलो, कितलो म्हण संदेश उलोवंक आमी. पूण मनशाच्या पुतान इच्छा केल्यान हांगा म्हटलें देवाक परतो कित्याक उलो, तुवें सगळें सांगलां मरे. पूण जसो जसो ताका देव सांगतालो तसो तसो तो संदेश दिवपाक लागलो. आनी तो कितें जालें त्या हाडांचो मनीस जालो न्हू. तेन्ना संदेश कंप्लीट जालो. तेन्ना आमच्या जिवितांत जे सेंटेन्स आसा देवाचे प्रॉमीस आसा ते कंप्लीट जाले म्हणटकूच आमी आमच्या जिवितांत पळयतली देवाचे मिलाग्री आनी आमकां कळोन येतलो हो देव जिवो म्हणून आनी हो आमचो सर्वंडार म्हणून. जेन्ना आमच्या जिवितांत कंप्लिशन आतां तांकां कंप्लीट जालें म्हणटकूच तांकां म्हणटा देव आतां देव ते म्हणटली म्हजो देव हो. आयज सकाळीं फुडें हांवें आमी ट्रॅफिकाक मागणें केलें आनी म्हाका एक आवाज असो येयल्लो तुका खबर ना ते रस्ते सारके करता म्हणून. हांवें न्हू अर्दो सेंटेन्स दिला. ते आवाजाकूय उलोवंक जाय आसलें काय ना म्हाजो देव ऑलरेडी कंट्रोल केलेलो आसा ट्रॅफिकाक म्हणूंक जाय आसलें न्हू. हांवें तशेंच सांगलें पण कंप्लीट जावंक नासलें सेंटेन्स. हांवें आतां ते कात येवची केली म्हटलें मनीस तो जातलो. आतां इजा केल्यान म्हटलेलें जाल्यार कात येवची कर मांस येवची कर अर्दें सेंटेन्स. आतां हांवें कितें म्हटलें ट्रॅफीक ऑलरेडी कंट्रोल जाल्यार आमकां ट्रॅफीक मेळना. म्हाका एक परतून आवाज येयलो रस्ते सारके करता न्हू थंयसर हायवे ट्रॅफीक आसतलेंच म्हणून. हांवें तें परतूय उलोवपाक जाय आसलें न्हू. हांवें चिंत्ता हांव वाटेक जेजू हांव जेन्ना मागणें करून भायर सरता तेन्ना खरेंच ट्रॅफीक नासता. आयज अशें कितें जालें. हांवें तें संदेश कंप्लीट करूंक ना. हांवें तें परत उलोवंक जाय आसलें न्हू. आतां पळय देवान सांगलें ताका परत उलय म्हणून ते मनशा पुजा कडेन श्वास येवचो कर म्हणून. हांवें ते आवाज येयल्लो न्हू परत आनी त्या आवाजाक म्हणूंक जाय आसलो तेच्या पेक्षा देव म्हजो कंट्रोल करतलोच. ताका आन्सर दिवंक ना न्हू. तें इनकम्प्लीट जालें. ट्रॅफीक आख्खें वाटेक ट्रॅफीक जालें. आमी फास्ट येयली पुलीस मेवळे. आयज बरें ब्लेसींग आहा आमकां देवा कारगा 1000 फायन. आमी म्हणूंक जायना न्हू आमी तुज्या कामाक येताले आमकां कितें केलें आमकां असलें देव सारको करतलोच न्हू. पूण आमकां देव तेज्या पेक्षा डबल ट्रिपल दितलो म्हणून आमकां हें आहा न्हू भावात आसा न्हू.
तावळोच तो म्हणपाक असो अशें केन्नाच जायना आमकां ट्रॅफिकूय चड मेळना मेळटा पूण चड मेळना पूण आयज ट्रॅफीक चड आनी ते पुलिसूय ब्लेस ते आनी आमी जाणा न्हू आमकां डबल टिबल दितलो देव म्हणून आमकां विस्वास आहा न्हू जोरी देंवचाराक बरो खूश जाला आसतलो पूण ताका खबर ना आयज आयला न्हय डबल फॉर युअर ट्रबल हय हय तुका सगळें डबल मेळटलें आपूण डबल तोच देव आमकां डबल दिवंक रावलेलो आसा पूण आमी उलोवपाक जाय आमी सेंटेन्स कंप्लीट करपाक जाय आमी अर्देच उलयता तेन्ना आमी अर्देच उलयलें म्हणटकूच ते हाडांकूय आतां म्हजे न्ही जाकेल्यान तर त्या मनशाच्या पुतान जर अर्देच उलयलो मनीस कंप्लीट जातलो आसलो हेजे वचून आमकां देव सारकें शिकयता आमी सारकें कंप्लीट कितें जाय न्हू आमकां कंप्लीट सेंटेन्स उलोवपाक जाय कंप्लीट सारकें आमी अर्दें उलयता आनी मागीर देवाक सीन करता आमी करिना हांवें अर्देंच उलयलें ट्रॅफीक लागलो फुडें उलोवंक ना आनी देवाक म्हणलें अशें कशें जावचें देवाक जाता न्हू मागीर परत आमी पूण सगळीं हे पृथ्वीचेर कितें जाता तें कोणाक लागून जाता देवाक लागून फक्त आमकां लागून कित्याक हे पृथ्वीचेर फक्त मनशाक देवान हुकूम करपाक उलोवन घेवपाक अधिकार दिलेलो आसा पूण मनीस विसरलेलो आसा मनीस फक्त देवाकूच पळयता देव म्हणटा म्हाका पळोवं नाका हांवें जें कितें बरोवन दवरलां तें तुजें तोंड उगड आनी उलय आनी तें सारकेंच उलय आमी एकदां अर्देंच उलयता आनी मागीर देवाक सेंटा चिनो ना आतां इजाकेल्यान सारकें आनेकदां उलय म्हूण सांगलें आमी एकदां न्हू खरें पयलें न्हू आतां ती कोणी दिसना न्हू एकदां मागणें केलें आनी सोडटालीं एकदां मागणें करून सोडटालीं मागीर कितें दिसतालें अशें मागणें केलें आनी आयकोना एकदां सिस्टरीक हांवें एक सिस्टर मागणें करताली ती पयली एकदां तर तें कांय दिसोंक ना देवाचें दिश्टी पडोंक ना तिणें परत हात दवरलो म्हणून दुसरी उतरां यूज केल्या तीच न्हू दुसरी आनी तिका मागीर 60% म्हळ्यार दिश्टी पडटा परत आनी हांव एकदां दिश्टी पडना जाल्यार आमी सोडटालीं आतां इजाकेलाक बसून देव आनेकदां उलय म्हणटा न्हू आनेकदां उलय आमी एकदां तर आमकां आतां इनकम्प्लिशन दिसना एका मनशाच्या भितर आतां प्रॉब्लम ते सॉल्व जावंक ना जाल्यार आमी परत उलोवंक जाय देवाचें उतर परतून आमी दुसरे भशेन देवान उलयलेलें आसा सी इज द बॉडी ऑफ क्रायस्ट जेजूच्या गायनी बरी जाली दुसरें सेंटेन्स ताका देवान जेजून ऑलरेडी नवे दोळे दिल्या पूण अशें आमी परत उलोवपाक जाय आमी एकदांच उलयता आनी सोडटा ना एकदां उलोवन पूण देव म्हणटा आमकां परत उलय मनशाच्या पुताक जेन्ना देव सांगता परत त्या हाडांक संदेश येवचो कर म्हणटा आनी संदेश येता सारकी न्हू आमकां कितें सांगलां न्हू ना एकूच हितून मोठा आनी मोठे हाड आमकां परत मारून ते कातरचें पडटा तशेंच प्रॉब्लम मोठे जाल्यार आमकां परत हे देवाचें उतर उलोवचें पडटा मार्क 11:23 आमकां डायरेक्ट सांगता तुमी उलोवयात हे दोंगरा कडेन आमी कितें उलयता आमच्या जिवितान दोंगर उलयना आमी ते दोंगर उलयतात आमी आनी देव कितें म्हणटा आमकां हे दोंगरा कडेन उलय म्हणटा ह्या दोंगरा कडेन संदेश दी हे दोंगरा कडेन उलोवयात म्हणटा आमच्या जिवितान आमकां संवय जाल्या कितें दोंगर उलोवपाचें न्हू आतां डॉक्टर रिपोर्ट सांगलो फोनार बीन सगळ्यांक घरा येयली कितें सांगलें रिपोर्ट म्हणजे दोंगर आमकां देवान दोंगर उलय सांगला काय दोंगरा कडेन उलय त्या प्रॉब्लमा कडेन उलय सांगला कितें उलय हे देवाचें उतर आतां हे आमकां इजाकेलान कितें उलय तें सांगता देव उलयता ती उतरां
तो उलयता आनी ताच्या जिवितान घडोवन येता सगळें. येता न्हू? तशें जर्माया 1:12 कितें म्हणटा ना, वाचून पळोवया. जर्माया 1:12 मागीर इजाकेलाक आमी येवया. त्यो आमकां कितें सांगता आपल्या उतरा बद्दल, जें आपूण उलयलां, जें आपूण बरोवन दवरलां त्या उतराचेर आमकां कितें सांगता. काडला कोणी? Praise God, hallelujah. हालेलुया. सर्वेस्परान म्हणे, सर्वेस्वरान म्हटलें, तुवें सारकें देखलाय, तुवें सारकें देखलाय. म्हजें उतर सारकें करूंक हांव जागृत आसा. म्हजें उतर सारकें करूं, साकार करूं हांव जागृत आसा. कितें पळय तो उलयला, जें कितें उतर तुका उलोवंक लायलां, जें उतर कितें बरोवन दवरलां, तें उतर तुज्या जिवितान घडोवन हाडूंक तो जागृत आसा, न्हिदोंक ना. जें कितें आमी उलयता तें उतर उलोवन घडोवन हाडूंक देव म्हजो जागृत आसा. पूण हांवें उलोवपाक तयारी केल्या, उलोवपाक एक्शन घेतल्या, जाल्यार देव आमच्या जिवितान घडोवन हाडटलोच. हाडटलो न्हू? जेनेसीस 12 हेका अब्रामाक प्रॉमीस केलें. कितें प्रॉमीस केलें? तुका हांव एक खूब राष्ट्राचो बापूय करतलो. ताका भुरगें आसलें? नासलें. ते कितें त्या वर्सा कितलीं वर्सां आसलीं ताका? 75 वर्सां आसलीं. ते पिरायेर ताका देवान सांगलें, तुका आपूण खूब राष्ट्राचो बापूय करतलो. अब्रामा कितल्या वर्सांनी तें उतर जें देवान बरयल्लें उतर कितल्या वर्सांनी घडोवन येयलें? 25 वर्सांनी. 100 वर्साचे पिरायेर ही प्रोपसी, हें जें कितें देवान तेजे कडेन उलयल्लो तें उतर घडोवन येयलो. आतां देव म्हणटा न्हू, जर्माया 1:12 आमी आतां वाचलेलें, देवा आपलें उतर घडोवन हाडूं, साकार करूं तो जागृत आसा न्हू. आतां पळय अब्रामाच्या हितून देवान जें कितें उलयल्लें तें उतर रोखडेंच ताका मेवलें ना. 25 वर्सां लागलीं ताका. ही बासावणी जी देवान उलयल्ल्या उतराची बासावणी ताच्या जिवितान घडोवन हाडूंक 25 वर्सां लागलीं. 25 वर्सां तो कितें उगी रावलो? ताका दुबाव येयलो, पूण देवान ताका दुबावांसून भायर काडलो. तो म्हणटा, देव ताका म्हणटा तेन्ना, म्हाका तर भुरगेंच ना म्हणटा तो. पूण देव ताका सांगता, स्टारामेज रातची स्टारामेज इतली तुजी सोसोस वाडटली. म्हणजे ते ताका देव एक नांवूय ताका दिता. अब्रामांतलो अब्राहम म्हणटा. म्हणजे तूं खूब राष्ट्राचो बापूय. साराकूय म्हूण म्हणटा तो, साराय म्हूण म्हणटा. ती वॉज साराय फर्स्ट आनी ती ताका साराय म्हणजे कितें? सारा म्हणजे कितें? खूब राष्ट्राची तूं हावय, ती काय म्हूण म्हणटा देव. आनी ती हांव थंय कितें ती दुबावता म्हणून. पूण अब्रामा 11:11 म्हणटा, ती जेन्ना तिणी सोत मारलें तिका गोठां येयली ती कन्सेव करपाक. जरी ती तिजो कुसो मेलोलो, जरी ती म्हातारी पिरायेर पावल्ली, 89 वर्साचे तिका बासावणी प्रेग्नेंट जाल्या पळय तेन्ना ती 89 वर्साची आसली. 89 वर्साचेर पासून तिका गोठाय मेवळी केन्ना तिणी सोत मारलें हें देवाचें उतर. तिचेंय आसा एब्रो 11:11 वाचून पळोवया आमी कितें तिजे साराचें. आमी अब्रामाचेंच वाचतालीं चडशें न्हू. अब्रामान सोत मारलें, अब्रामाक कॉन्फिडन्स आसलो देवाच्या उतराचेर. पूण सारानूय सोत मारलें तेन्नाच तिका गोठां येयली हें प्रेग्नन्सी तिका गर्भस्थ सांबाळपाक.
तिने उलयले 11:11 हेब्रू 11:11 प्रेज गॉड. बोवाटाक लागून सारा बाबार्थाक लागून सारा पर्यंत सारा कडेन उतार पिरायेन उतार पिराये जावं जावन जावनूय जावनूय आवय जावंक पावली. आवय जावंक पावली. कित्याक देव आपल्या वासवणेक विश्वासी रावतलो म्हूण तिका खात्री आसली. पळय तिकाय खात्री आसली देव आपले उलयल्ल्या उतराचेर घडोवन हाडटलो म्हणून आपल्या जिवितांत तिकाय खात्री आसली न्हू. ह्या पिरायेर 89 वर्साचे पिरायेर पासून ती कितें भावार्थ दवरलो देवाचे भासावणे आनी तिका ती घटाय येयली. आमकां जेन्ना आमी वीक आसता तेन्ना आमकां घटाय कशी येता जेन्ना आमी देवाचें उतर आसा तशें उलयता आनी सोत मानता तेन्ना न्हू देव म्हणटा आपल्या आमच्या जिवितांत घडोवन हाडूंक तयार करूंक हें देवाचें उतर जागृत आसा. आमी जागृत आसा काय? आमी देवाचें उतर उलोवपाक जागृत आसा? देव आपलें उतर घडोवन हाडपाक जें उलयलें उतर घडोवन हाडपाक आमच्या जिवितांत तो जागृत आसा. एग्जाम्पल आमकां आब्रामाचें दिता. आब्राम कसो जागृत रावलो, कसो भावार्थान घट रावलो, कसो तें देवाचें उतर तेणी उलयलें आनी आपल्या जिवितांत घेतलें. देव कितें सांगता तो करपाक लागलो. ताका कितें सांगलें देवान एकदां? माती मेज दिसाचो रेव मेज रेव मेजूंक जाता कोणा? ताका इतलो भावार्थ आसलो कितें देव जें कितें उतर उलयता न्हू तें आपल्या जिवितांत घडोवन हाडटलो. ती रेव मेज म्हणजे ताका सांगलें इतली तुजी सतोन वाडटली. तो रेव मेजतालो आनी ताका दिसतालें हांव खूब राष्ट्राचो बापूय. त्या स्टारांक पळयतालो तो स्टार मेजतालो हांव खूब राष्ट्राचो बापूय. जे देवान कितें उलयल्लें उतराचेर तो असो घोट धरून आसलो अशी ताका खात्री आसली. आमकांय त्या उतराचेर खात्री आसूंक जाय. हें देवाचें उतर बरयलां तेजेर हें उतर आमच्या जिवितांत घडोवन येतलेंच आनी येवंकूच जाय. देव म्हणटा आपूण जागृत देव. तुजें कितें उलयलें उतर घडोवन हाडूंक हांव जागृत आसा. पूण तूं तयार आसूंक जाय तें उतर उलोवपाक. एग्जॅक्ट इजाकेलान देवान सांगलें तेंच उतर उलयलें आनी तेणी पळयलें देव कितें केलें तेज्या लायफान. त्या हाडांक ज्या हाडांचो वॅल्यूड नासलो तेजेर देवान जीव वाडलो. वॅल्यूड आसता सुकलेल्या हाडांक? सुकलेल्या हाडांक कांयच वॅल्यूड ना. पूण देवान जशें सांगलें तें मनशाच्या पुतान उलयलें आनी तसोच तो मनीस तयार जालो आमच्या जिवितांत. म्हणजे देव सांगूंक सोदता जरी वॅल्यूड नासलेली वस्त पासून तुज्या जिवितांत आसा आनी तुका गरजेची आसा तूं उलय म्हजें उतरां. सिस्टर म्हणटाली न्हू आपणाक एक आवाज येतालो ताका वचो न्ही लास्ट टायम टेस्टिमनी आवाज येतालो कित्याक तुका वाज हाडटा तो वॅल्यूड ना तुका. पूण सिस्टरीन कितें केलें देवान जें कितें ताका सांगलेलें उतर बरोवन धाडलेलो तो जेयतलो मरचो ना जेयतलो देवाचें उतर परगटू. तें उलयलें आनी देवाक वखाणी दिवपाक लागलें न्हू. हें उतर देवान जें कितें म्हटलेलें तें उतर घडोवन हाडलें. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी जेन्ना उलयतलीं तेन्नाच आमच्या जिवितांत देव उलयलें उतर घडोवन हाडूंक जागृत आसा. पूण आमी उलोवपाक जाय तीं उतरां जी उलयल्या तशींच बरयल्या तशींच आमी उलोवपाक जाय. जरी आमकां देवान दिलेलें मिलाग्री आमच्या जिवितांत दिश्टी पडोंक जाय जाल्यार आमी उलोवपाक तयार आसूंक जाय. समजता हें देवाचें उतर कितें सांगता आमकां तें? देव जागृत आसा न्हू. हें उलयलें उतर आमच्या जिवितांत घडोवन हाडूं पूण आमी उलोवंक तयार आसा. आमी उलोवपाक जाय. आमी उलयता कितें? कसल्यो बियो घालता आमी? बऱ्यो बियो दिसांचून आमी एग्जॅक्ट देवान सांगलेलें उतर उलोवपाक जाय. आनी तेन्नाच आमी आमच्या जिवितांत सुपर नॅचरली जिवितांत जें कितें
दिसूंक नासलें, दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, काळजान आवडूंक ना, तसल्यो मिलाग्री देव आमच्या जिवितान करता. जेन्ना आमी ते उतरां उलयता आनी तेजे विस्वासान भावार्थान रावता तेन्ना पेशंटली, म्हणजे आमकां सोंसणी खायेन आमी जेन्ना एक एक बी घालता ती आमकां रोकडीच मेळटा. आमी आयज बी घातली, फाल्यां आमकां फ्रूट मेळटा खावपाक, आमकां टायम लागता न्हू. तशेंच हें देवाचें उतरूय एक बी, देवाचें उतर एक बी. जितलें आमी देवाचें उतर भितर घालता तितलें आमकां पेशंटान रावचें पडटा, सुश्णीकाय आसूंक जायी. तशें आमी संवसारान आमी कितले गार्डनान बियो घालता, आमी रावता न्हू, आमी जाणा. एक माड पासून आमी लायला जाल्यार आमकां खबर आसा अमक्या वर्सांनी नाल्ल जाता म्हणून. आमी रावता न्हू, आमी कातरून उडयता दुसरे दिसाक. आं हां दिसना न्हू नाल्ल, नाल्ल दिसना आमी कातरून उडोवया. देवाच्या उतरान आमी बी घातली, जरी आमकां फ्रूट दिसना जाल्यार आमी देवाचें उतर उलयता, आमी स्टॉप करता न्हू. कांय दिसती पडोंक ना, कित्याक उलोवया देवाचें उतर. परत परत म्हणूंक जायना, आमी आर्गां दिवंक जायी. आतां एक झाड जर आतां बी घातल्या, तुका झाडाक ते पानां दिसना, तूं परत उमटून परत लायतलें, तूं ताका पाणी घालतलें, सारें घालतलें, उदक घालून सगळें कितें जाय तें घालतलें न्हू, पूण तें झाड उमटोवचें न्हय तूं. आं हय, तशें उदक घालता आमी, सारें घालता, तशें आमी आर्गाची भेट दिवंक जाय. जेजो हांव जाणा तें मनानसून मेलेलें आसा दुयेंस, तुका आर्गां दिता. तुका जेन्ना उडाश येयलो, तुका जेन्ना दिसलें तुका हे जेजो हांव जाणा तें मनानसून मेलेलें आसा, तुका आर्गां दिता. तें ऑलरेडी तुज्या घायांनी हांव ऑलरेडी बरी जालेली आसा. आं तें वचून ऑलरेडी दोऱ्यान पडलेलें आसा. तूं आर्गां दीच रावपाक जाय, आर्गाचें काम करपाक जाय. आमी परतें वचोन तें उमटून परत लायलें जाल्यार झाड जातलें? आं परत परत बुडीत जाल्यार आमी जातलें तें परत परत उखलून उखलून लायत जाल्यार जावचें ना. आमी ताका झाडाक तेन्ना आमी लायता त्या झाडाक आमी कितें करूंक जाय? सारें घालूंक जाय, उदक घालूंक जाय. तशेंच आमी आर्गाची भेट दिवपाक जायी. समजता न्हू? आमी एकदां मागलें, देवान आमकां दिलें. मार्क 11:24 वाचून पळय कितें म्हणटा तें. मार्क 11:24. हालेलुया. हालेलुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता, तुमी प्रार्थून मागशात तुमी प्रार्थून मागसान तितलेंय तुमकां मेळटलें म्हूण तितलें तुमकां मेवलें म्हणून भावार दवरात, भावार्थ दवरात, आनी तें तुमचेंच जातलें. आनी तें तुमचेंच जातलें. थंय परत परत मागल्यार म्हणटा, परत परत मागल्यार तुमचें जातलें म्हणटा काय तुमी स्वत मानात जें कितें प्रार्थून मागलां, जें कितें तुमी मागणें केलां तें ऑलरेडी तुमकां मेवलें म्हणून तुमी स्वत मानात. आनी तुमी आर्गां दिया म्हणटा न्हू. परत परत मागणें कर म्हणटा, परत परत दर्यान पड म्हणटा. ना, जेजून एकदांच म्हटलें न्हू त्या आजिराच्या झाडाक, आनी दुसरे दिसा तें आजिराचें झाड मेलें. तेज्या पयलीं मार्क 11:12 त्या आजिरा कडेन झाडा कडेन उलयलें, एकदांच उलयलें आनी दुसरे दिसा झाड मेलें. आमी तशेंच आमच्या प्रॉब्लमा कडेन एकदांच उलोवंक जाय आनी स्वत मानूंक जाय म्हणटा. जें कितें तुवें प्रार्थून मागलें स्वत मान आनी तें तुका मेवलें. समजता? आमी तें मेवलें म्हणटकूच आमी आर्गां दीच रावपाचें. आतां एक कितें गूट आसा आनी तुका आजुनूय दिसता आनी तुवें ऑलरेडी मागणें केलाय, तूं स्वत मान तिका पळय, आरे तूं मनानसून मेलाय, मनानसून मेलाय, तुका आर्गां दिता, जेजू हे मनानसून मेल्या. जेन्ना तूं म्हणटाय तेन्ना थोड्या दिसांनी तुका दिसतलें एक झाड मनानसून मेला
केन्ना केन्ना पानां वयर ताजी आसना पूण तें झाड मुलांसून मेळ्ळा. मागीर थोड्या दिसांनी तें कितें आसता, पानांय मरता न्हू, कित्याक मुलांक सपोर्ट ना. तशेंच आमी मागणें केलां हें दुयेंस मुनानसून मेलां म्हणजे मुनानसून तें मेलां. तुका आजुनूय रिपोर्ट दिसता पूण तें मुनानसून मेलां. तेका गोठाय ना, तें तुका फुडें त्या झाडाक तशें गोठाय ना फुडें फ्रूट हाडपाक, मुनानसून मेल्यार. तशेंच हें दुयेंसूय मुनानसून मेलां जाल्यार त्या दुयेंसाक आनी वेल्यू ना फुडें येवपाक. तें आमचें काम सोत मानपाचें. जेन्ना तुवें कितें प्रार्थोन मागलाय तूं सोत मान, तुका तें मेवलें. तुवें तें प्रार्थोन म्हटलां न्हू, हें झाडाक श्राप दिलाय न्हू तुवें, तें मुनानसून मेलें म्हटल्यार तूं सोत मान म्हणटा तें मेलें आनी आर्गां दीत राव. कित्याक देव आपल्या उतराचेर सदांच विस्वाशी आनी तो घडोवन हाडटाच. जें कितें आमी तेणी बरोवन दवरलेलें उतर उलयता न्हू तें घडोवन हाडटाच. पूण आमी भावार्थान पेशंटान रावपाक जाय. तें आमी पळोवपाक जायना. तें मुनानसून मेळलेलें आसा न्हू. जर तूं सदांच पयशी जाल्यार मुनानसून मोडचें ना, तें जिवें जातलें. एक प्रॉब्लम न्हू, आमी आमच्या उतराचेर जिवें करतलीं, आमी उतराचेर तेका मरण हाडटलीं. आमी जें कितें सोत मानता आनी जें कितें उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. तें मुनानसून मेलां न्हू, तुका दिसलें पासून तें मुनानसून मेलां. एक झाड मुनानसून मेलें, कितलें सुरतलें पानां तेजें जितें? तें फ्रूट दिवं शकता आमकां? दिवं शकता आमकां फ्रूट? मुनानसून झाड मेळ्ळें ना न्हू. तशेंच मुनानसून दुयेंस मेलें जाल्यार तें फुडें वाडटलें, तें थंयसून मोडटलें. तरी आमकां दिसूंक ना जाल्यार तें मेलां म्हणून आमी सोत मानूंक जाय. तूं प्रार्थोन कोण म्हणटा, सोत मान म्हणटा भावार्थ दवर. जें कितें तुवें प्रार्थोन करून मागणें केलां, जें कितें तुवें भावार्थान उतरां उलयल्यां तेजेर भावार्थ दवर आनी तेंच तुज्या जिवितान घडोवन येतलें. जरी तुवें दुबावान धरलां तें तुज्या जिवितान घडोवन येतलें, तें मोडचें ना. समजता? आमकां स्ट्रॉंग आब्रामा भाशेन फेथ. तेका लागून आब्रामान कितें म्हटलें? भावार्थाचो बापूय म्हटलो. आमी जेन्ना अशी दिसना त्या वस्तूचेर सोत मानून जेता तेन्ना आमी भावार्थाचीच भुरगीं जाता. जेन्ना दिसना तेजेर आमी सोत मानता, आमकां दिसना तें, आतां तुका दिसना भयणी तें मेलां पूण हांव सोत मानता, तो भावार्थ. आनी भावार्थ नासतना देवाक आमी कोणूच मानवलेली जायना. समजता? आमकां जर भावार्थ ना आमच्या जिवितान आनी आमी मागणें कितलेंय कोर, मेळटलें आमकां कितें जाय तें? फेथ विथआउट एक्शन डेड. आपल्या नाजरात गांवांत थंय गेल्लो आनी लोक सगळो दुबावन उलोवंक जालो, हो हेजो पूत, हो 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 करता, तो पूत, तो हेजे न्हू, हो कितें कितें म्हणपाक लागलें. दुबावाची मागणी. आनी थंयसर जेजूक खोशी आसली पूण जेजूक थंय आन भावार्थाक लागून मिलाप करूंक जायना ना. आतां आमच्याय जिवितान देवाक जेजूक खूब खोशी आसा मिलाग्री करच्याक, पूण आमच्या अन भावार्थाक लागून देवाकूय एंट्री मेळना जेजूक पासून आमच्या भितर काम करपाक जायना. तेका लागून भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे दिसना त्या वस्तूचेर आमी सोत मानता. भावार्थ म्हणजे जें कितें म्हाका जाय तें मेवलें म्हणून जरी तें म्हाका जाय तें दिश्टी पडना पूण हांव सोत मानता ऑलरेडी मेवलें म्हणून. एके भयणीक फोनाचेर खूब जालें दिसा, ती म्हाका भावार्थ म्हणजे कितें, भावार्थ म्हणजे दिसनाच्या वस्तूचेर सोत मानप अशेंच सांगता. कितें सोत माना? तुका कितें जाय तें सोत मान न्हू. जायना म्हाका. मागीर एकदांच तिणें म्हाका विचारलें, हांव ताका सांगता न्हू भावार्थ एक्सप्लेन केलो. मागीर म्हणलें आतां म्हाका भुरगें ना, हांवें सोत मान, तूं म्हाका सांगता भुरगें ना म्हणून हांव सोत मानूं, म्हाज्या कुशान भुरगें आसा म्हणून देवाक आर्गां दिवं? हय, तोच भावार्थ. तोच भावार्थ न्हू. तूं ऑलरेडी आर्गां दी देवाक, म्हाज्या कुशान ऑलरेडी भुरगें आसा, देवाक आर्गां दीच राव दुबाव नासतना. होच भावार्थ. आनी देव रावता भावार्थाची उतरां उलयता तें घरोवन हाडूच्याक. तो सांगता न्हू विथआउट फेथ
इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड. भावार्था विणें देवाक कोणूच मानवलेली जायना. आमी तर मानवलेली जावंक जायी जाल्यार आमकां कितें जाय तें दिश्टी पडना तें आमी स्वत मानून उलोवपाक जाय. तो भावार्थ दिश्टी पडना तें वोस आमी आर्गायता तो भावार्थ. समजता भावार्थ. आमी इतली वर्सां भावार्थ 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 आनी आमी उसोता उलोवपाक दिसनाचे वस आनी भावार्थ आमी एक मागलें न्हू तें आमी स्वत मानूंक जाय आनी आमी आर्गां दीस रावंक जाय मेळासर. कळटा भयणी. दुबावान आमकां कांयच मेळचें ना. दुबाव तर जरशी कितेंच मेळचें ना. जेम्स 1:6-7 सांगता दुबाव भाशेन तो वाऱ्यान वावयलेल्या वड्या सारकी आमी. एवटेने दवरता तेवटेने दवरता न्हू वाऱ्यान मागीर एक दीस बुडटलें. आनी तेणी म्हणटा चिंतूंक पासून जायना आपणाक वचून कितें तरी तुका बरें मेळटलें म्हणून. द पर्सन सेड नॉट थिंक वॉट वील आय गेट फ्रॉम गॉड गूड थिंग फ्रॉम द गॉड. आमकां केन्नाच देवाक वचून बरें मेळचें ना जरी आमची मागणी दुबावाची जाली जाल्यार. इवन भिरांतीची मागणी जायत जाल्या पासून आमकां देवा कडसून कांयच मेळचें ना. भिरांतीची मागणी प्रूफ आसा. जॉब 1 सांगता. जॉबाची स्टोरी सगळ्यांक खबर आसा. एका दिसानूच सगळे भुरगीं गेली तेजी गिरेस्तकाय कितली गिरेस्तकाय आसली. सगळ्या परस त्या गांवांत तो एक रीच मनीस आसलो. जॉब न्हू खूब व्हडलो गिरेस्तकायेन बोललो की गाडवां कितली आसली हजारांनी तेजी गाडवां बोकड्यो सगळ्यो. खामदार आसली तेका 7 भुरगीं आसली तिका चेडवां 4 चेडे. गिरेस्तकायेचो मनीस आसलो तो. पूण तेजी मागणी कशी जाताली जाणा तुमी भिरांतीची. तो मागणो करिनासलो तो करतालो. सॅक्रिफायस दितालो तो व्हडले व्हडले सकाळीं फातोडेर उठ्ठालो आनी सॅक्रिफायस जालो. पूण भिरांतीन दितालो म्हाज्या भुरग्यांक कोणी कितें करीत जाल्यार म्हाज्या चेडवांक कोणी वायट रस्त्यार वचत जाल्यार. भिरांत आसली. भिरांती वरवीं देवचा तेज्या जिवितान रिगलो. जरी तेजे थंयसर सांगता तेका देंवचारूच सांगता तेन्ना देव विचारता म्हाज्या पुताक पयला तुवें जॉबाक तुवें पयला काय बरो विस्वासी. तो म्हणटा तो तुका बेश्टोच भियेता कित्याक तुवें तेका हेज सगळें प्रोटेक्शन दिलोलें आसा न्हू तेज्या शेता भाताचेर तेज्या भुरग्यांचेर तरी तो भियेता. पूण देवान आमकां पळय सगळें एज ऑफ प्रोटेक्शन आमकां सगळें पोडसू घातलेलें आसा. आमच्या बिजनेसाचेर आमच्या शेता भाटाचेर सगळ्या आमच्या भुरग्यांचेर देवान ऑलरेडी जी कोण तेजे सारकी स्वत करून भावार्थान जेता तेंचे सगळ्या भुरग्या बाळांचेर सगळीं तीं भुरगीं खंय वयता कामाक वयता स्कुलान वयता ऑलरेडी तांकां प्रोटेक्शन दिलोलें आसा. जरी तांकां कितें जाता जाल्यार तुवें ती खंयचो तरी भिरांती वरवीं देवचा तुज्या जिवितान रिगला. तेका लागून भुरग्यांक तुज्या घोवाक तुज्या कितें तरी जाला. भिरांती वरवीं फूल प्रोटेक्शन दिलेलें आसा देवान आमकां. देव जॉबाच्या चॅप्टरान सांगता थंय म्हणटा तुका बेश्टोच भियेता. म्हाका लायन 1:12 ओ समथींग म्हाका सारकी उडास ना. जॉब 1:12 दिसता. अशें म्हणटा तुका सारको प्रोटेक्शन दिलेलें आसा न्हू तुवें तेका तो तुका बेश्टोच भियेता. म्हणजे आमकां देवान सगळ्यांक खंय वयता थंयसर आमचेरूय फूल प्रोटेक्शन आहा तेजें देवाचें. आमच्या प्रॉपर्टीचेर आमच्या गांवांत आमच्या सगळ्या घराचेर सगळे एज ऑफ हें आसा. कोणी म्हणटा चोरी कशी जाली आमच्या घरान तुका भिरांत आसली खंय तरी. भिरांती वरवीं देवचार रिगलो. आमी आपयता आमच्या तोंडानसून आमकां भंय दिसता आवय गांवांत आमच्या चोरी येयलो आमकां भंय. ते भिरांती वरवीं तुज्या घरान रिगतलो तो. तूं फूल प्रोटेक्शन आहा म्हूण स्वत मानताय. देवान तुका सगळें फूल प्रोटेक्शन दिलेलें आसा म्हूण स्वत मानताय. जाल्यार स्वत मानून भावार्थान जिये. आं उज्याचें हें घातलेलें प्रोटेक्शन आमकां. आनी हांगा सांगता तो देवान आमकां सारकें प्रोटेक्शन दिलेलें आसा. आनी साम्स 91 देव आमकां म्हणटा एंजल दिलेलें आसा. ते जोशुआ 1:8 म्हणटा देव म्हणटा 1:9 म्हणटा देव म्हणटा तूं वेता थंय भिरांती वरी काळजीपणान राव कित्याक देव तुजो वेता थंय तुज्या सांगाताक वेता.
आतां आमी भिरांती वरवीं एक कॉन्फिडन्स जॉबाच्या जिवितान ही भिरांती वरवीं जॉबानूच बरयल्लेलें आसा. जॉब 3:25 बरयल्लेलें आसा आनी वाचून पळोवया कित्याक इतलें प्रोटेक्शन ताका आसतना कित्याक देंवचार भितर रिगलो तो. भिरांत जेन्ना आमी मागणी कळ्ळी, आमी भावार्थान स्क्रिप्चर उलयली, पूण आमच्या जिवितान जर भिरांत आसा जाल्यार मागणी आमची आन्सर जायना. देंवचार रिगला ते भिरांती वरवीं. तुजो फेथ हें करता, पूण तरी जावन तुवें तुज्या फेथाक घट रावंक जाय. देव म्हणटा मागलाय कितें प्रार्थना केलां तें म्हाका सांगता न्हू, तुका सांगता न्हू, तुवें प्रार्थना केलां तें स्वत मान आनी तें तुजें जातलें. तें तूं प्रोटेक्शन दिता न्हू देवाचें. वॉर्ड दिता म्हणजे तूं स्वत मानून भावार्थान तुका कॉन्फिडन्सान देवाचें उतर उलयता आनी धाडटा तेन्ना देव तुजें सांगा तें सगळें फूल प्रोटेक्शन. एंजल बसून आमच्या वांगडा आसता. जेन्ना आमी दुबावन उलयता तेन्ना एंजलूय आमच्या जिवितान नासता. जुबावान मागणी करता, भिरांतीन मागणी करता. आतां पळय जॉब 3:25 सांगता म्हजी भिरांत आनी म्हजो कापरो म्हाज्या छवय घडोवन आयले. देंवचार म्हाज्या जिवितान कित्याक रिगलो? हे भिरांती वरवीं. आमचें दुयेंस आन्सर जायना, आमची पिळा वचना ही भिरांती वरवीं. आनी देव आमकां सदांच सांगता 365 days भियोव नाका, आपूण तुमच्या वांगडा आसा. 365 days म्हणजे सदांच सकाळी फुडें देव सांगता भियोव नाका. कित्याक भिरांती वरवीं देंवचार आमच्या जिवितान रिगता. ताका एलावड दिवंक ना आमचे कुडीचेर देवान. आमकां ताच्यान कांयच करूं शकना, पूण आमची भिरांत आनी दुबाव ताका आमच्या जिवितान एंट्री दिता. आपयता आमी ताका आनी तो मागीर आपणाक जाय तशें करता. आतां जॉबाच्या जिवितान हे भिरांती वरवींच ताजें सगळें गिरेस्तकाय गेली. वाचता ब्रदर 3:25. जॉब 1:10. जॉब पयलीं 3:25 वाज आनी मागीर 1:10 वाज. हालेलुया. हालेलुया. हांव भियेतां हांव भियेतां तें म्हजें सवें घडटा. तें म्हजें सवय घडटा. म्हाका कापरो हाडटा म्हाका कापरो हाडटा तितलेंय म्हजें तांय घडोवन येता. तितले म्हजे थंय घडोवन येता. देव म्हणटा जे आतां जॉब सांगता आमी म्हणटा देंवचारान वय देंवचार कसो रिगलो तर आमच्या जिवितान. भिरांती वरवीं न्हू कापरो आमी हाडलो. तें कितें जावपाचें आसा तें आमकां पयलींच भिरांत येयली आनी तेंच आमच्या जिवितान घडोवन येयलें. एकलो मनीस गिरेस्तकाय म्हणजे ते जेन्ना बिजनेस स्टार्ट करता ताका भिरांत आसता बिजनेस वाडटलो काय म्हणून. कितें जातलें बिजनेस वाडटलो? भिरांत येयली न्हू. जी ताका भिरांत येयली तेच ताच्या जिवितान घडोवन येयलें. समजता? आमी एकले मनीस जसो देव म्हणटा Acts 16:31 म्हणटा इफ यू बिलीव यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव. तूं तो स्वत मानशी तूं आनी तुजो घोराबो साल्वा जाता. तूं एकलेंच जर स्वत मानशी तूं आनी तुजो घोराबो साल्वा जाता. तूं एकलेंच तो भिरांत हाडशी. समजता? तूं एकलेंच तर भिरांत घेवन बसशी तुजो आख्खो घोराबो सफर जातलो. कितें जाय आमकां? साल्वार जाल्लें. जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? भावार्थाची उतरां उलोवपाक जाय. हांव कित्याक कॉन्फिडन्सान सांगता हें देवाचें उतर म्हाज्या जिवितान घडलां आनी तें म्हाज्याच भिरांती वरवीं म्हाजी फॅमिली सफर जाल्या. कोणाक हांव जाणा वास्को येयल्लो म्हण चिकनगुनिया कोंबडी कशी चलताली जाणा कोणाक तें दुयेंस तें एक सिकनेस येयल्लें तें तुका जाल्लें? हय तें चिकनगुनिया. कितें जालें आमी रावता ते सुवातेर वाड्यान चिकनगुनिया म्हाज्या फ्रेंडाच्या आवयक जालें आनी तेणें म्हाका फ्रेंडान सांगलें जाणाय तो चिकनगुनिया दुयेंस येयला तें एकल्याक जर येत फॅमिलीन आख्खे फॅमिलीक येता.
ती भिरांत येयली, म्हाकाय भिरांत येयली. हां, जेजू, हांव, म्हाजी भयण आनी भाव तिगात आसताली न्हू आमी, आमची आवय बापूय हेवनान आहा. आनी तेन्ना हांवें म्हटलें, जेजू, आमकां तर तिगांक वयलो, आमकां कोण पळयतलो? ही भिरांत रिगली न्हू. हे भिरांती वरवीं म्हाजी भयण अशी सदांच वयता ते सायडीक. थंय कोणागेर गेली आनी भयणीक दुसरे दिसा सारकी कोंबडी खंय चलताली, पाराक गोडोवन चलताली नाल्यार अशी अशी चलताली. म्हाजो भाव ताका कितें जालो, पळय पळय कोंबडी खंय चलता. ना ना, पळय भिरांती वरवीं सगळें घडटा. आनी ती अशी चलताली. आनी दुसरे दिसा भाव म्हजो, तिगांयकूच जें कितें हांव भिरांत दवरलेली न्हू तेंच म्हाज्या घरा बेन घडलें. भावाक येयलो, भाव ताका कितें जालो, मागीर हें कितें जालें ताका, ही कोंबडी खंय चलता म्हणून. आनी म्हाका कळ्ळें, आतां म्हाकाय सिमटम मातशें कितें तरी जालें जोर येयल्ल्या भशेन. हांवें बेगी बेगीन जेजूचें रगत म्हणून तेंची टॅबलेटां घेवंक स्टार्ट केली. म्हाकाय मातसो येयलो. पळय कित्याक येयलो, ही भिरांत दवरली न्हू हांवें, आमकां तिगांयकूय येयलें जाल्यार. पळय देवचारांत रावता तुज्या उतराक, भिरांतीची उतरां तुज्या जिवितांत घडोवन हाडपाक. तिगांयकूय येयलो आमकां चिकन दुर्निया. कित्याक येयलो, ही म्हाजी भिरांत, हांवें म्हणूंक जायना. ही हांवें भिरांत दवरली म्हणून हांवें म्हाज्या जिवितांत पळयलें. कित्याक देव म्हणटा, तूं एकलें सोत मान तुजो घरा, तशें तूं एकलेंच भिरांत दवर तुज्या घरा बसत, तें तुज्या जिवितांत तूं पळयतलें भिरांतीची. हांवें पळयलां. आनी आनीक 2 वर्सांनी तेन्ना हांव मातशी उतरान बरी आसली. आतां ही मिस्टेक केल्या न्हू हांवें. आतां कितें जालें, आमचें एक पोरनें घर आसा, ओल्ड हावस आहा, आनी पोरण्या घरान आमचें सगळीं फंक्शनां जाता. आनी हें फंक्शन आसलें. भाव येयलो आनी म्हणूंक लागलो, त्या पोरण्या घरान आमचे कोण हांयकले पूण तांकां सगळ्यांक दोळे येयल्यात, दोळे सुरू आयज. आतां आमकांय येतले दोळे. हांव त्या टायमार सारकी एलर्ट रावली. ना ना, आमकां दोळे केन्नाच येवचे ना. जेजून सांगलां साम्स 91, तुजे सायडीक 1000 जाण पडटले, 10,000 जाण पडटले, तुका कांयच जावचें ना. त्या टायमाचेर खरें न्हू कॉन्फिडन्सान हें देवाचें उतर उलयलें. तुवें सांगलां न्हू जेजू, तुजे 10 जाण दोळे येवपी येतले, 1000 जाण येतले, पूण म्हाका आमकां कांयच जावचें ना. आमी त्या फंक्शनान वचोन येयलीं, आमकां दोळे येवंक ना. कित्याक देवाचें उतर सारकें सोत आनी देव जागृत आसा. तूं जशें देवाचें उतर उलोवन हाडटा, भावार्थाचें उतरां कॉन्फिडन्सान तें तुज्या जिवितांत घडोवन हाडूं. पूण आमी उलोवंक तयार आसा, पूण आमी खरेंच उलोवपाक जाय. जशें इजाकेलान देवान सांगलेलीं उतरां उलयलीं आनी तेंच तेज्या जिवितांत घडोवन येयलें. आं, आमचो देव जागृत देव, जें कितें आमी घोट धरून रावता देवाचें उतर, त्या जिवितांत आमच्या घडोवंक हाडटा. फायट केली न्हू, तशें म्हणून आमी म्हणूंक जायना आमकां कांयच जावचें ना. आमकां प्रॉब्लम येतालेच सांगलां. आं, जिजस लव्स यू. आमकां देव जाय. जेन्ना जेन्ना आमी एकदां आमी आमकां फोर्स करता न्हू, कितें करूंकूच जाय, देव आमकां वाटयता. पूण देव आमकां उलयता आमचेशी, आमी ताजो तावो आयकता. वचनाका म्हणटा देव, आमी आयकता ना, म्हाका वचोंकूच जाय, कितें तरी करूंकूच जाय म्हाका, आमी आयकना. जाल्यार हे रिजंटली रिट्रीटाक एक भाव टेस्टिमनी सांगतालो,
आपूण म्हणटा एक जिद्दी चेडो, आपूण केन्नाच आवय बापायचें आयकोनासलो, आयकोना. एक दीस म्हणटा आवय म्हाका सांगता, आनी आपूण सदांच म्हणटा रातचो 3-4 येतालो घरा फ्रेंडांक वचोन. दीस आवय म्हणटा आपणाक तूं वचोनाका आयज. आपणे म्हणटा कित्याक वचोनाका, म्हाका झेम तर येयना. आवयन सांगलें तरी म्हणटा आपूण गेलो. आमी जायते खबर वयता न्हू, गेलो म्हणटा पिक्चराक गेलो, बसलो म्हणटा पिक्चराक, आनी एक आवाज येयलो आपणाक म्हणटा त्या क्रावडान वचोन तूं उबो राव म्हणून. आपूण म्हणटा त्या टायमाचेर म्हणटा कसो तो आवाज आयकलो म्हणून खबर ना. म्हाज्या फ्रेंडांक सांगलो आनी ती गर्दी आसली, तो क्रावड आसलो, तेज्या फाटल्यान वचून उबो रावलो. आनी तो लोक तसो भायर सरता, तो भायर सरलो, हेवटेनसून पुलीस येयले. सगळे तेज्या फ्रेंडांक घेवन गेले. देव आमचे कडेन उलयता म्हणटा, पूण आमी आयकोना. आमी तेन्नाच आमच्या लायफान कितें जाता, गडबड जाता न्हू कितें, तेन्ना आमी देवाक शेण करता. पूण देव आमकां बऱ्याक सांगता, देव आमकां बऱ्याक सांगता, पूण आमी आयकोना. एकदां आमी न्हू फोण्या, आमचो होच रिट्रीट आसलो, रेजिडेन्सान कोंकानी रिट्रीट आसलो, आनी आमी येवपाक आसली सांजची, आनी आमकां एक भाव व्हरपाक आसलो, आमकां येवन अमक्या जाग्यार यो म्हणून सांगलो. आनी आमचे फ्रेंड आसले, ताजो फ्रेंडाचो घोव आसलो, फ्रेंड आसले आमच्या, ताजो घोव येवपाक आसलो. आनी तो कितें सांगता आमकां पळय, कोण व्हरपाचो आसलो एक ब्रदर, तो सांगता ताका तूं वचोनाका रे गाडी घेवन, 2 व्हिलर घेवन वचोनाका, तूं आमच्या वांगडाच यो. ना म्हणलें आपणाक वचोंकूच जायो 2 व्हिलर घेवन. तेजी बायलेन सांगलें खंय ताका, तो व्हरपाचो आसलो तो ब्रदरीचे बायलेन, आरे तूं वचोनाका, आमी वांगडाच या सगळे गाडयेन. तो गाडी घेवन येयलो, एक गाय येयली, गाडयेचेर गाडी मारली 2 व्हिलर, हांगा हात हे जालो आनी कॉन्शियस जालो तो. पूण तरी जावन म्हणटा तेणी ताकाच फोन मारलो आनी तो हॉस्पिटलान आमी रावता. आमी ती बाल तेजी म्हणटा आपूण अशी भियाता, पूण आपणाक मात भंय सोंक ना, आपण फोनूय करूंक ना. आपणाक सांगलो तुजो घोवाक अशें अशें जालां, आपूण जिबेचें देणें आनी आमकां येना फुडें म्हणून म्हाका लागलें तुमी जिबेचें देणें उलोवयात. म्हटलें आमी उलोवपाक लागलीं, आमी उलयता, आमकां कांय खबर ना. मागीर तेणी सांगलें पळय म्हाजो घोवाक, आमी कित्याक डिले जाले ब्रदरीक येवपाक, आमकां व्हरपाक, तो हॉस्पिटलान कित्याक आपल्याच्या घोवाक अशें अशें जालां म्हणलें. ओके आमी रावलीं आनी आमकां आमचो भयणीचो घोव येयलो ताका धाडलो, तो गेलो. आनी आतां कितें करतलीं आमी थंय रावून, तें म्हणलें आमी या. आनी तेजे आमी म्हटलें आमी वयता म्हणसर तो रिपोर्ट चेंज जातलो पळय. तेणी तर आयकलोलें जाल्यार इतलें जावचें नासलें न्हू. आमी जायते खंय पळय अशें इग्नोर करता आवाज, देवाचो आवाज. त्या मनशाक कितें गरज आसता, देव उलयता न्हू आमचेशी, त्या मनशाक गरज आसा ना, पूण देव तेच्या तोंडासून उलयता. देव आमच्या तोंडासून दुसऱ्या रुपानूच उलयतलो न्हू देवाक, आमी देव उलयतलो. तेन्ना आमी गेलीं आनी आमी म्हटलेलें न्हू रिपोर्ट चेंज जातलो म्हणून आमी वचना फुडें. आनी डॉक्टरान ताका सांगलें ओवरनायट रावचो पडटलो सांगलेलो. आमी वचना फुडें 3 वरां पुरो म्हणून सांगलें आनी ताका घरा व्हर. आमी म्हणून गेल्लीं न्हू. आनी तेज्या पयलीं भयणीच्या घोवान आनी त्या ब्रदरीन मागणें केल्लें. डॉक्टरान ताका सांगलेलें कितें जाणां, ही हांगा आमची 9 हाडां आसता, ती 9 हाडां वयर सरल्या आनी ऑपरेशनाक 1,75,000. आनी ती तेन्ना तेंच्यांनी म्हटलें जेजूच्या नांवान ही जाग्याचे हें घेतलें एग्जाम्पल, ही हाडां सारकी जाग्यार येता. जेजूच्या नांवान ही 9 हाडां म्हटलें जाग्यार येता. आनी मागणें केलें आनी जेजू आमकां सगळ्या हितूनसून वाटयलें आनी मागणें केलें आनी आमी येयले आनी तांकां घरा धाडलीं. आनी ती म्हणटा आमी सदांच प्रेज एन देवाक आर्गायताले म्हणटा, जेच्या गायन तो बरो जाला. आनी उलयताले दोतोर न्हू जेजू आमकां तपासता बीन. आनी दुसरे दिसा ताका रिपोर्ट आसलो, दुसरे दिसा ताका सोनोग्राफी आनी CT स्कॅन्स खूब रिपोर्ट आसले, सकाळी फुडें करून येवपाचे एक्सरे काडून बी. सो ती गेली, एक्सरे काडलो, सगळे रिपोर्ट केलो आनी डॉक्टरा कडेन येयली. आनी डॉक्टर 1,75,000 सांगलेलें न्हू. आनी डॉक्टरान रिपोर्ट पळयलो तर सगळीं हाडां जाग्यार येयल्या न्हू. डॉक्टराक आतां कितें तरी जायें न्हू. डॉक्टर कितें म्हणूंक लागलो, एकूच ऑपरेशन उरलां, एक हाड तुजें हें जालेलें आसा, तें ऑपरेशनाक 45,000 तुका दिवचें पडटलें आनी आतांच करुया तें. आतां बायल म्हणूंक लागली जर जेजू आमचो करतालो तें इनकम्प्लीट कितें तरी करतलो, अर्देंच करतलो, जेजू सगळें ऑपरेशन करतलो न्हू. ताणें म्हटलें मनान जेजून केलां सगळें ऑपरेशन सारकें केलां, कंप्लीट केलां. सो ना म्हणलें आयज आमी तयार ना, आमी मागीर येता, तुका फोन मारता ऑपरेशन करपाक केन्ना येता. ना तूं हो उरतलो आतां आसूं. सगळीं उतरां म्हणटा कॅन्सील गेली आनी ती रिट्रीटाक गेली. रिट्रीटाक मागणें केलें
आनी ताका न्हू हुजरागेर व्हरचें थोडा खंय खंय मागणी आसता आमची बायबल क्लास तेन्ना आसताली ट्युजडे सदांच चालू आसताली सॅटर्डे संडे ते घेवन भोंवताले हांवें एक दीस म्हटलें तो प्लास्टर ताका बेश्टोच घातलेलो हाड घालूंक नासलो हांवें घेवन भोंवता पळय मुगो डॉक्टराचो रिपोर्ट हाजिलान वचा मुगो गव्हर्मेंट वचा आनी पळोवया कितें सांगता ते हॉस्पिटलान गेली गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तेणी रिपोर्टा प्रमाणे पयलें एक हें आसा म्हणलें ताका मायनर ऑपरेशन आसा तरी तुमी म्हणलेलो दुसरो एक्सरे काडा आनी या म्हणलेलो एक्सरे काडूंक गेलो एक्सरे काडलो पळय जाल्यार ऑपरेशन ना कितले दीस जाले 1 वीक जाल्ले एका विकान परत गेली ती डॉक्टर विचारूंक लागलो कितले दिसांनी भरलो आज 1 वीक आपण केन्नाच पळोवंक ना म्हणलेलो असलें आनी मागीर ताका तरी तेणी डॉक्टरान एक्सरसायज दिले आनी दवरले आनी मागीर एका म्हयन्यान ताका सांगलें अशें कर आनी अशें कर कितें तरी अशें एक्सरसायज तो म्हणूंक लागलो असले डॉक्टराच्या म्हणजे म्हाज्या लायफान आपूण पळयलां असले एक्सिडंट्स इतल्या बेगीन अशें करिना पूण तूं करता आनी तेणी रोखडीच गाडी चलयली 2 व्हिलर कित्याक ती उतरां उलयताली आनी स्वत मानताली फक्त देवाचें उतर डॉक्टरान जरी रिपोर्ट दितालो पूण डॉक्टराचें स्वत मानूंक ना आमी उलोवपाक जाय देव रावता आमच्या जिवितान ही उतरां जागृत घडोवन हाडूंक जागृत रावता देव आमच्या आमी कितें करता काय आमी उलोवंक आसूंक जाय तो न्हू ताका लागून आमी शिकोवंक जाय देवाचें उतर डेली लायफान आमी देवाचें उतर शिकपाक जाय बायहार्ट करूंक जाय शिकोवंकूच वाचूंकूच जायना आमी शिकपाक जाय सारकें कितें सांगता तें सारकें आमी परत परत उलोवन तें आमच्या जिवितान काळजान आमच्या बागलून दवरूंक जाय जेन्ना टायम येता तेन्ना पवित्र आत्मो उगडास करता आमकां न्हू केन्नाय आमचें सिट्युएशन रोखडो पवित्र आत्मो उलयता ना गो तुका न्हू तें तुज्या जेवच्या काय तूं बरें जालें इवन कोणी सांगलेलें तुका आमी देवाचें उतर अशें घट धरून रावंक जाय दरी दिसना पूण आमी उलोवंक जाय आब्रामाक दरी दिसनासलें भुरगें तेजे बायलेक बसून तरी तेंच्यांनी भावार धरलो म्हणटा न्हू आमी सारानूय हांव पयलीं साराचें म्हाका हें नासलें पूण तेसा कळ्ळें म्हाका पूण हांव जाणा आब्रामान सारको भावार धरलो सारानूय भावार धरलो म्हणटा आनी तिका घोटाय मेवळी ते गर्वस्थांव सांबाळूंक न्हू कन्सीव जावपाक सो जेन्ना आमी देवाचें उतर घेवन भावार्थान जियेता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां घोटाय मेळटा जें कितें आमचेशी जायना तें करपाक जेन्ना तूं भावार्थ धरता सोलापूर एकले प्रेजन हॉस्पिटलान सारके डिलिव्हरन्स व्हडल्यान किची मारताले काळजान बी कान बीन सारके घोट धरून पोपाट मारताले एक भयण येयली तिने एकेलें मागणें दुसरी येयली दुसरें मागणें करताली पूण तरी बोवाट मारताले सगळ्यांक डिस्टर्ब जाताले म्हाका पळयता म्हाका उठ म्हणूंक लागलो आनी वच म्हाका उतरां येयली उडास हांवें एके भयणीन पळयलें जेजूची शांती तुज्या मदीं आहे जेजूची शांती घे जेजूची शांती घे अशें म्हटलें न्हू ताका हांवें तेणी कानावयलो लो हात काडलो जेजूची शांती आहे तुज्या बरोबर हांवें म्हणलें शांत जा जेजूच्या नांवांनी तूं शांत जा आनी शांत जालें सारकें बोबाट बीन कांय ना कित्याक हांवें ताळो आयकलो न्हू पवित्र आत्म्याचो कितें उलय तेंच उलयतालें हांव ताका सांग तूं भिवू नाका भिवू नकोस मी तुला कधी सोडणार नाही टाकणार नाही देव म्हणू लागलो तुका आपूण केन्ना सोडचो ना आनी सांडचो ना आनी त्या उतराचें तें कूल जालें मागीर तेणें एक घोवायक थंयसर येवन सांगलें देवान म्हाका प्रॉब्लम आसले तेचे म्हणजे एकदां दिसता तेंचे थंयसर सगळें बॅकग्रावंड हिंदू बॅकग्रावंड आनी तेजी साखरपुडो जाल्लो आनी ताका हांव मेळपाकूच सोदतालीं तेज्या वांगडा उलोवपाक भिवो नाका म्हणून पूण ते लास्ट टायम गेले ताका फोन केलो येवंक ना हे टायमाचेर ताका सांगलें आमी येयल्या म्हणून ते येयले आनी तेन्ना ताका तेणी आपणाक सांगलें आतां आपणाक देवान सांगलां तूं कितें म्हणजे तुज्या वांगडा आपूण आसा हांव तुका सोडचो ना आनी सांडचो ना ह्या उतराचेर तें सारकें गोड जालें आनी तें सांगपाक लागलें म्हाका ताका खबर ना ते दोळे कोण हें केला ते पूण आपणाक म्हणल्यार देवान आपणाचें उलयलो आनी खरेंच देवान उलयलो हांव उलोवंक ना म्हूण आमी सारकें न्हू देवाचो ताळो आयकुपाक जावो देव आमकां कितें सांगता तो ताळो आयकुपाक आमकां देवाचें उतर शिकचें पडटलें तयार शिकोवंक देवाचें उतर
आमी हांगा येयल्या पासून जाल्यार देवाचें उतर घरा वचोंक जाय आनी आमी परत रिविजन करपाक जाय. समजता? हे देवाचें उतर आमच्या जिवितांत चड इम्पॉर्टन्स आसा आनी चड गरजेचें आसा. तें आमकां केन्नाच सोडचें ना देवाचें उतर. तेका लागून आमी देवाच्या उतरान सदांच रावया आनी देवाच्या उतरान सदांच आमी वाडोवया आनी देवाक जाय तशें जिवितान आमच्या मिलाग्री घडटल्यो. घडटल्यो न्हू? जेन्ना घडटल्यो जेन्ना आमी देवान कितें सांगलां तें उलयतलीं, इजाकेलाचें एग्जाम्पल आसा न्हू, तेन्नाच आमच्या जिवितान तें घडोवन येतलें. थँक्यू जिजस. जेवण थंड जाता आसतलें. कितें समजोंक ना? कितें समजोंक ना? समजोना सगळें? कितें विसरूंक जाय? ओके. सुरगीचे बापा, आमी तुका दिनवासता आनी तुका वखाणटा सगळें तुजें बरेपणा पासत, तुजे शिकोवणे पासत. तूं आमचेशी उलयताय देवाच्या उतरांसून. आमच्या जिवितांत आमी खंय चुकता आनी आमी कित्याक देवाक जाय तश्यो देवाची खोशी आमच्या जिवितांत घडोवन येवंक जाय तें आमकां खबर नासली. पूण देवाक जरी खोशी आसा, पूण कितें करपाक जरी आमी उलयना भावार्थाचीं उतरां आनी देवाक जायना आमच्या जिवितांत एंट्री करपाक. कित्याक देवान ऑलरेडी आमच्या तोंडाचेर उतरां घातलेलीं आसा. ती आमी उलोवन आमच्या जिवितांत देवाक जाय तश्यो मिलाग्री आमी पळोवंक शकता. तेका लागून आमकां उलोवपाक जाय जें कितें बरोवन दवरलां तें. आतां इजाकेलाक देवान सांगलें आनी तशेंच उलयलें आनी तशेंच तें चुकलेल्या हाड्यान वॅल्यू नासलो. तेजें जिवीत येयलें आनी तें मनीस जालें, फौज कशी जाली. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या ह्या जिव्या उतरा खातीर. आनी तुका आर्गां दिता तुवें आमकां वेचून काडलेल्या पासत आनी त्यो शिक्को मारलेल्या पासत बरी ताकता तसलीं फळां काडपाक. हांवें तुका वेचून काडूंक ना जेजू, पूण तुवें म्हाका वेचून काडला. त्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी वखाणटा हें तुज्या बरेपणा पासत. आनी तूं आमकां कितें शिकोवंक जाय तेन्ना तुवें आमकां पवित्र आत्मो दिलेल्या पासत आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी दिनवासता. आनी सदांच आमच्या जिवितांत तो आसा आनी सदांच आमकां हेल्प करता जेन्ना आमी उबी रावता, जेन्ना आमी कोणाक देवाचें उतर दिवंक सोदता आनी हो पवित्र आत्मोच आमकां आदार करता. आनी ह्या फुडें आदार करतलो म्हणून तुका पवित्र आत्म्याक आमी दिनवासता आनी तुका एक वार दिता सदांच आमच्या जिवितांत. त्या तुका आमी आग्रहां आनी दिनवास हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. सुरगीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता सगळें जो आमकां जेसेलम आदार येता नॉर्थ सावथ इस्ट वेस्ट सगळ्याचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद वतयलेल्या पासत आनी तशेंच आमकां हें जेवण तयार केलेल्या पासत तेजेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद देंवयला त्या मनशाचेर आनी तेंच्या जिवितांत कितेंच उणें ना. तुका आर्गां दिता जसो हो जागो आमकां यूज करूंक दिलेला ते मॅडमीचेर, तेज्या फॅमिलीचेर, तेज्या भुरग्यांचेर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद, तेज्या हेल्थाचेर आनी तांकां तेंचे दोळे तुजे सोत उगडूंक पळोवपाक उगडापे केला म्हणजे तुका आर्गां दिता. आनी तांकांय भरपूर आशिर्वादान दिला आनी तेंच्या जिवितांत जें कितें चिंत्ता ती कामां बेगीच तेंच्या जिवितांत संपूर्ण जाल्या म्हण तुका आर्गां दिता तुज्या नांवान जेजू. आनी तुका आर्गां दिता फातिमा बसत तेज्या वांगडा जी वावर करता तेंच्याय बसत तेंच्याय घराब्याचेर तेंच्याय फॅमिलीचेर तेच्या भुरग्यांचेर भरपूर आशिर्वाद देंवयला म्हण तुका आर्गां दिता. तुका आर्गां दिता आमची भयण आमकां हाडटा सदांच व्हरता ते भयणीचेर तुज्या घरकाराचेर तेज्या भुरग्यांचेर तुजें भरपूर आशिर्वाद देंवयल्या उपरांत तेंच्याय जिवितांत कितेंच उणें ना. तूं तांकां भरपूर दिता म्हण तुका आर्गां दिता जेजू. सगळ्यांक जी कोण हांगा आसा तांकांय तुवें भरपूर दिला ह्या देवाच्या उतराचेर जेजू. तांकांय तूं साणिना आनी तूं तेंच्या वांगडा आसा आनी तांकां भरपूर तुजो आशिर्वाद वेता थंय ती फ्लावरान तुज्या भरलेली आसा म्हण तुका आर्गां दिता. आनी जायतीं येवपाचीं आसा तेंचोय तूं रस्तो ऑलरेडी उक्तो केलाय म्हणून जेजू तुका ती वाट दाखयलाय म्हणून जरी तांकां मेळना ती वाट तुवें दिलाय कित्याक हे तुज्या उतराची पोरगोटी जाता थंय सुटका आसा मनशाक. त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी हें जेवण तुजें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांस सांड म्हणून तुका आमी हें मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.